रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रुमान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। राजकीय मळार कितें घडलें, गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी खंयच्यो म्हत्वाच्यो घडणुको घडल्यो, दर दिसा आमी ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान तुमचे मेरेन ह्या सगळ्याचो नियाळ पावयतात। तर सगळ्यात पयलीं ह्या डेस्क इंचार्ज सुशांता कडेन। सुशांत, आयज खंयची म्हत्वाची अपडेट आसा तुजे कडेन? आयची म्हत्वाची बातमी, आयज कॅबिनेटाची बसका जाली आनी कॅबिनेट बसकेन मंत्रिमंडळान VK जाधव जो आसा ताणें जो SIT म्हणजे जमीन हातासपाच्या प्रकरणाचो जो अहवाल आसा तो दिल्लो सरकाराक आनी आयज मंत्रिमंडळान हो रिपोर्ट जो आहा तो एक्सेप्ट केलो। ह्या अहवाला प्रमाण मुख्यमंत्री प्रमोद सांगता ते कोतान की सगळ्यांचेर योग्य ती कारवाय जातली आनी जी जमीन आहा ती सरकार ताब्यात घेतले वा जांची कोणाची जमीन आहा तांकां दितले। नो मॅन लँड आहा ती जमीन आनी सरकारी जमीन सरकार आपल्या ताब्यात घेतले वा आनी समजा कोणाची जमीन आसत आनी तांकां दावे दाखल करूंक जाय जाल्यार तांच्यांनी दावे दाखल करचे। तांच्या दाव्यां प्रमाण चवकशी करून सरकार तांची जमीन तांकां दितले। पूण नो मॅन लँड आनी सरकारी जमीन सरकार आपल्या ताब्यात घेतले आनी दुबावितांचेर योग्य ती कारवाय जातली। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार स्मार्ट सिटीचो बोवाळ तुमकां खबरच आसतलो। फाटल्या कितल्याशाच म्हयन्या सावन स्मार्ट सिटीचो बोवाळ चालू आसा आनी स्मार्ट सिटीच्या कामा वयल्यान उत्पल पर्रीकरान बाबूश मोन्सेराताचेर फोग काडिल्लो आनी ताचेर आरोप केल्ले। ह्या आरोपांक आयज बाबूश मोन्सेरातान जाप दिली आनी बाबूश म्हणटा की उत्पला कडेन जर कापासता आहा जाल्यार ताणें 2027चे वेंचणूक आपल्याक लडोवन दाखोवची अशे तरेचें एक आव्हान बाबूशान उत्पल पर्रीकराक दिलें। अशेंच कोणाच्या आरोपांक हांव जाप दिवपाक ना। आपल्याक खबर आहा लोकांक त्रास जाता आनी आपुणूय बसून ना पळयतात की हे प्रश्न कशे तरेन सुटावे करपाचे, स्मार्ट सिटीची कामां कितले बेगीन फास्ट तरेन करपाचे आहात ती आपूण करतलो। आपुणूय बसून ना देखून कोणाच्या आरोपांक आपूण हांगा जाप दिवपाक ना। ताणें जे आरोप करता ते वेवस्थीत करचे आनी ताका जर हिम्मत आहा जाल्यार आपल्या 2027ची वेंचणूक तांणी लडोवन दाखोवची। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो आमच्या 7च्या बुलेटिनान। न्यायाधीश VK जाधव हांणी जो अहवाल दिल्लो आसा तो मंत्रिमंडळान स्विकारिल्लो आसा आनी हाचेर अंमलबजावणी जातली अशें आश्वासन जें आसा तें आमच्या मुख्यमंत्र्यान दिल्लें आसा। तर फुडें आमच्या न्यूज एंकर समिधा कडेन। समिधा, हाची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशी। आज दनपराच एक घडणूक मुखार आयल्या ती म्हणल्यार फोंडेच्या सिल्वा नगर ह्या वाड्याचेर एका घरांत माय आनी सून हांच्या मदीं जाल्ल्या झुजा मदीं तांच्या मदीं जाल्ल्या झगड्या मदीं मायन जो आसा आपलो राग थंय तांच्या एका पर्शियन माजराचेर काडिल्लो आसा। त्या माजराक तांणी तकलेर कितें मारून ताका दुखापत केल्या, तशेंच ताच्या तोंडारूय ताका मारून दुखापत केल्ली आसा। आतां तांच्या मदली झगडी, पूण त्या मोन जातीचेर कित्याक तांणी राग काडलो असो प्रश्न उप्रासता। हाका लागून सुनेन जी आसा फोंड्या पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केल्या आनी ही पुराय बातमी पळोवपाक तुमकां आमचे 7 PM गोमंतक टुडे बुलेटिन पळोवचें पडटलें। मोन जातीचेर अशे तरेन जे गंभीर हें करतात ते करचे न्ही अशें आव्हान हांव तुमकां करतलें। आनी फुडें या उशा कडेन। उशा, आयची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशी। मुख्यमंत्र्यान सांगल्या की आतां रेंव काडपाची जी हालचाल चालू आसा ती म्हळ्यार 4 न्हंयचो जो पर्यावरणीय अहवाल आयल्या उपरांत आतां मागीर रेंव जी आसा ती पारंपारीक पद्दतीन काडपाक मेळटली अशें आमकां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलेलें आसा। आनी तशेंच आलेक्स सिकेरा म्हणटा की हे फावट 100% रेंव काडपाक मेळटली, पूण पंप मारून ती काडपाक मेळची ना अशेंय ताणें सांगलेलें आसा। आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार आमी एक काल स्पेशल रिपोर्ट केल्लो जे बेतकी भलायकी केंद्र आसा थंय मुळाव्यो ज्यो सुविधा आसा तांचो उणाव आसा, तशेंच दोतोर आनी नर्सींचोय उणाव आसा। आनी ज्या बेतकी भलायकी केंद्रा खातीर
नूतनीकरण जावचें ह्या खातीर तेमी फाटलीं 2 वर्सां जालो बुनयादीचो फातर घालून दवरलेलो आसा आनी ह्याच संदर्भान आयज थळावो आमदार गोविंद गावडेक विचारल्यार तो सांगता की ज्या कंट्राक्टरान तें काम घेतलेलें भलायकी केंद्राचें ताणें तें काम सोडलेलें आसा. आतां परत नवो टेंडर काडचो पडटलो उपरांत हे कामाक सुरवात जातली अशें गोविंद गावडेन सांगलेलें आसा. ह्यो ज्यो पुराय बातमी आसा तुमी 7च्या बुलेटिनान मुजरत पळोवच्यो. चारूय न्हंयचो अहवाल आयल्या उपरांत रेंव काडपाची पारंपारीक पद्दतीन जी प्रक्रिया आसा ती सुरू जातली अशें जें आश्वासन आसा आमच्या मुख्यमंत्र्यान दिल्लें आसा. तर फुडें आज संजना कडेन संजना हेची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशे. अयोध्येंतल्या राम मंदिरांत प्राण प्रतिश्ठापन सुवाळो 22 जानेवारीक जाता. हे निमतान गोंय सरकारान 22 जानेवारीक सरकारी सुटी जाहीर केला. सरकारी कार्यालयां, शाळा, महाविद्यालयां तशेंच हेर सरकारी जे ह्या आस्थापनां आसा ती 22 जानेवारीक बंद आसतली अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्ली आसा. दुसरी बातमी आसा ती म्हणजे गोंय काँग्रेसीचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे हे सद्या गोंयांत आसा. काल ताणें पणजे फुडाऱ्या बरोबर चर्चा केली. आयज ताणें दक्षिण गोंयांत वचून दक्षिण गोंयच्या फुडाऱ्या बरोबर चर्चा केली. तांची ही प्रभारी जावन पयलीच खेप आसा गोंयांत चर्चा करपा खातीर. म्हणून तांणी ह्या वेळार सांगलें की गोंय काँग्रेस पक्षाची बुनयाद गोंयांत घटमूट आसा आनी आनीक पक्षाक कशे तरेन वाट दिवची हाचेर आपूण लक्ष दितलो, भर दितलो अशें सांगिल्लें आसा. तिसरी बातमी आसा ती पर्पल फेस्ट गोंयांत चालू आसा सद्या. ह्या पर्पल फेस्टान वांटेकार जावपा खातीर 40 वरांचो मुंबय ते गोवा प्रवास करून सायकलीन हेजेर आमचे टेंडम सायकल म्हण आसा त्या टेंडम सायकलीन 6 जाण प्रवास करून गोंयांत पाविल्ले आसा. तांकां मंत्री सुभाष फळदेसायान येवकार दिलो आनी दिव्यांग अंजन आयुक्त गुरू प्रसाद पावसकर हाणें तांकां येवकार दिल्लो आसा. दिव्यांगांचेर मात करून कशे तरेन हें करपाची ती ह्या म्हणजे सायकल प्रवासांतल्यान ताणें सांगिल्लें आसा. थँक्यू संजना. तर 22 जानेवारीक अयोध्येत प्राण प्रतिष्ठापना आसा आनी ताच्या खातीर सरकारी आस्थापनांक जी आसा ती सुटी जाहीर केल्ली आसा. तर फुडें आमचो चीफ रिपोर्टर समीपा कडेन. समीपाची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांग. आयज कॅबिनेट जाली आनी कॅबिनेट डिसिजनांतले कांय तुमकां नेमके एक पॉयंट सांगता. एक म्हणटा तो ऑफिशियल लँग्वेजीची भाशा संशोधनाक एक मंजुरी दिल्या आनी ह्या भाशा संशोधना अंतर्गत कांय पदां आसतलीं ती भरतले आनी ते भायर फक्त JMCन म्हणटा ते ICU अवेलेबल आसले. आतां सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ICU सेवा सुरू जातली आनी ते खातीर कॉन्ट्रॅक्च्युअल डॉक्टर्स हेंची अपॉयंटमेंट जातली. आनी तिसरो एक म्हणटा तो शेतकारां खातीर फ्री सोलर पंप ही सेंटराची कुसूम म्हणटा ती एक सबसिडी आसा. जितून 100% सबसिडी शेतकारांक मेळटा आपल्या शेतांनी बसूंक. ज्यांची जे शेतकाराची 4000 स्क्वेअर मिटर परस चड जागो आसा तांकां ह्या सवलती अंतर्गत फुकट सोलर पंप मेळटले. आतां मेन एक म्हत्वाचो विशय म्हणटा तो OCI आनी ड्युअल पासपोर्ट हो आतां बरोच गाजता. आयज गोवा ग्लोबल गोवन्स असोसिएशन ह्या संघटनेची आयज स्थापना जाली. ही संघटना जी आमचे गोंयकार भाव आसात फॉरेनाक, इंग्लंड म्हणत नाजाल्यार युरोपियन युनियनान म्हणत, दुबय ह्या हेर वाठारांनी, ऑस्ट्रेलिया ह्या वाठारांनी तांकां कितें समस्या तेंचे समस्या एक तेंचे विशय सुटावो करपा खातीर संघटना आसा. आनी आयज ड्युअल पासपोर्ट आनी OCI हो विशय हांगासर येयलो आनी चीफ मिनिस्टरान म्हटल्यार ड्युअल पासपोर्ट आसूं, पासपोर्ट सरेंडर करप आसूं वा OCI आसूं, गोंयचें सरकार केंद्र सरकारा बरोबर पाठपुरावण करता आनी खऱ्यांनीच खंय तरी आमी हेजेर सोल्युशन हाडटले. खूब जाण गोंयकार आसात, गोंयकाराचे वंशज आसात जे गोंयांत परत येवंक सोदता आनी तांकां परत हाडपाक आमचो यत्न आसा. म्हणून NRI कमिशनर सुद्दां उपस्थित आसले. तेंच्यांनी एक मातशी क्लॅरिटी दिली. ते म्हणटा कितें केंद्रान डायरेक्ट ड्युअल पासपोर्ट रद्द करूंक ना. केरला हायकोर्टाच्या एक जजमेंटाक लागून हे ड्युअल पासपोर्ट रद्द जाल्यात. ताका लिगल आनी पॉलिसी डिसिजन जाय हो विशय सोडोवपाक आनी केंद्रा कडेन ते फाटपुरवण करता. कार्लोस आल्वारोस फेरेरा जे नामनेचे एडवोकेट आसात तेंच्यांनी एक बरी क्लॅरिटी मांडली ह्या विशयाचेर. आतां आसा कशें ते सांगतात त्या प्रमाण जेन्ना गोंय स्वतंत्र जालें 1961 पयलीं जे कोण जल्माक येयले ते ऑटोमॅटिकली दे आर अ पोर्तुगीज सिटीजन. ते पोर्तुगीज सिटीजन म्हणून तेंची रजिस्ट्री आसा. जेन्ना गोंय स्वतंत्र जालें 1962 एज पर द इंडियन सिटीजनशीप एक्ट तेंच्यांनी कॉन्फर केली. म्हणल्यार जे पयलीं पोर्तुगीज सिटीजन आसली ती काडूंक ना. तेज्या वयर तेंच्यांनी तांकां इंडियन सिटीजनशीप दिली आनी दोनूय सिटीजनशीप तेंचे कडेन उरली. तेंच्यांनी फुडें वचून आपल्याक दी म्हणून अशें घेवंक ना.
आनी बाकी 1962 फुडें मागीर तेंची भुरगीं जेन्ना जल्माक आयलीं जे कोण 1961 पयलीं जल्माक आयले तेंच्यांनी आपल्या आवय बापाच्या आदारार ते पोर्तुगेजान वचून आपली बर्थ रजिस्टर केली. म्हटल्यार तुवें वॉलंटियरी तुवें पोर्तुगीज सिटीजनशीप घेतली. हांगा भितर फुसाव जाल्ल्यान ड्युअल पासपोर्टाचो विशय हो आडकोन उरला अशें तांणी सांगलां. आतां पॉंडिचेरी आसा, पॉंडिचेरी वॉज अ फॉर्मर फ्रेंच कॉलनी. थंय तांकां दोनूय पासपोर्ट दवरपाक मेळटा, इंडियन पासपोर्ट आनी फ्रेंच पासपोर्ट. ते भायर सुद्दां ते फ्रेंचान वचून पासून ते वोट करता, इंडियन पासून वोट करतात. तांकां तशी स्पेशल प्रिविलेज आसा. तशी एक प्रिविलेज गोंयकाराकूय दिवची, हो ड्युअल पासपोर्ट तांकां दवरूंक मेळचो अशी ती मागणी केला. सीएमान म्हटल्यार केंद्रा कडेन वयता, पूण सीएमान राज्य सरकारचें स्टँड कितें आसा, खऱ्यांनीच गोंयकारांक ड्युअल पासपोर्ट दितले काय ओसिया कार्डा पुरतेच तांकां सीमीत दवरतले ही आतां पळोवपाची गजाल आसा. मंत्रिमंडळान जाल्ले महत्वाचे निर्णय आमकां म्हायती मेळिल्ली आसा. तर फुडें या ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्या, आयची महत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशी. आयची जी बातमी आसा म्हटल्यार कुळ्या एक अशी घडणूक घडला की म्हणजे कोणूच चिंतून शकना अशी एक जी घडणूक घडला की कुळ्या एका बिगर गोंयकार चलयांचे 3 जाणांनी नाका असले कृत्य केलेले आसा आनी त्या तिगांयकूय आतां पुलिसांनी अटक केलेली आसा. ही घडणूक ती 8 तारखेर घडिल्ली आसा. सो ह्या घडणुकेचो आतां तपास सुरू आसा, तांचेर कारवाय चालू आसा. आनी तशेंच थळाव्यांनी मागणी काय जे कोण भायल्यान जे लोक येता पळय, जे बिगर गोंयकार आहा पळय, तांचेर खल लक्ष दवरपाची मागणी केल्या थळाव्यांनी. आनी दुसरी जी काल एक शिवोले घरान कोण नाशिल्ल्यान एका चोरान घर फोडलें. आनी तशेंच मागीर ती जेन्ना रिटर्न येयली तेंच्यांनी मागीर पुलीस कंप्लेन बीन केली. पुलीस कंप्लेन केली तेन्ना काय ती लग्नाक गेले, हेजो लग्नाक गेल्याचो संदी साधून तेणी ते घर फोडलें आनी तेंचे रक्कम आहा पळय, रक्कम तशेंच गोल्ड ते चोरी केलेले आसा. हेच्यो दोनूय बातम्यो आतां तुमकां 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. येस. तर फुडें या उत्तेजा कडेन. उत्तेजाची महत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशी. आयची म्हत्वाची बातमी तुमकां खबर आसा की रेंव ही काडपाक कायदेशीर रितीन बंदी आसा. तरी आसतना रेंव काडप हे चालूच आसा. आयज जे पेडण्या वाठारांतले रेंव वेवसायिक व्हडयोकार आसात ते पयलीं सकाळीं फुडें पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकाराक मेळ्ळे आनी जो मुख्यमंत्र्या कडेन वचून चर्चा करून तांकां अशें ते मागणी केली की तेंच्यांनी की रेंव तेरेखोल न्हय रेंव काडपाक दिवची अशी मागणी तेंच्यांनी केली. आनी तसोच आमदार त्या उपरांत आमदार आतां दनपारां त्या पेडणेच्या ओडियावाल्यांक घेवन हांगा येयलो, मुख्यमंत्र्या कडेन येयलो. आनी मुख्यमंत्र्यान तांकां आश्वासनूय दिलां की तेंचो जो प्रश्न आसा तो 1 म्हयन्या भितरच सुटावो करतलो. आनी ते जो मेरेन ते महाराष्ट्रांतले जे ट्रक आसात रेल्वेचे ते येवपाचे बंद करतलो. ह्यान फाटी पयलीं आमदार मांद्रेचो आमदार जी जालोरकर महाराष्ट्रांतल्या कांय ट्रकवाल्यांक घेवन हांगा येयल्लो सीएमा कडेन आनी तांकां महाराष्ट्रांतली रेंव आसा ती चालू करतली, रेंव भितर येवपाक हाडपाक गोंयांत हाडपाक चालू करतले अशें तांकां सांगलेलें. पूण आतां खंय तरी आमदार प्रवीण आल्लेकर म्हणटा की आपल्याक आमदार जी दारोलकर हांणी विश्वासांत घेवंक नासतना हें सगळें काम केलें आनी दोगांय आमदारां मदीं आतां गट्टबाजी जाल्लेली आमकां दिसून येता. आनी ही तुमकां आयची जी पुराय बातमी आसा ती तुमकां 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. येस, थँक्यू उत्तेजा. तर आनीक महत्वाची अपडेट हांव तुमकां सांगपाक सोदतां ती म्हळ्यार 16 जानेवारी गोंय स्वातंत्र्या उपरांत आनीक जो वाद निर्माण जालो तो म्हणजे विलिनीकरणाचो. आनी भाशावाद जो आसा कोंकणी मराठी हाची जी जैताची गुडी म्हणजे ओपिनियन पोल दीस, जनमत कौल जाका आमी म्हणटात तो दीस म्हणजे 16 जानेवारी. सर ह्या दिसा काँग्रेस पक्ष जो आसा तो लोहिया मैदानाचेर एक भौशीक बसका आयोजीत करता अशें आनी गोंयकारांनी ह्या बसकेंत व्हड्या संख्येन हाजीर रावचें अशें आवाहन जें आसा तें दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन हांणी केल्लें आसा. तर अशाच आनीकूय महत्वाच्या अपडेटां खातीर गोमंतक टीव्हीच्या सगळ्या प्लॅटफॉर्मांक तुमी फॉलो करात आनी आमचें 7 PM गोमंतक टुडे हें बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाकात. तशेंच टॉप 25 8:30 वरांचेर पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन नितीन सयत हांव दिप्तिका कोडकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच असतात ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूप व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही.